नमस्कार. आवाज गोयचो या बुलेटिनांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव सांजवी. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. तरणाट्यांनी घरा बसचे परस राजकारणात जावचे वांटेकार कुट्टाळेची उपसरपंच दिव्या रायकराचें आवाहन. चवथी उपरांत सुरू जातले वास्कोच्या नुस्तें मार्केटाचें काम. आमदार दाजी साळकाराचें नुस्तेकारांक आश्वासन. रस्त्यार बसपी भटक्यांक गोरवांक लागून येरादारेक जाता आडमेळी. उपाय येवजण करपाची वास्कोच्या लोकांची मागणी. बोड्डेच्यान गोठणेश्वर वचपी रस्तो चवथीच्या दिसांक येरादारेक करतले उक्तो. भौशीक बांदकाम खात्याचो मुख्य अभियंतो आत्माराम गावडेन केली पळोवणी. पेडणेच्या 17 पंचायतीचेर वेचून आयिल्ल्या पंचांक बीडीओन दिलो सोपूत. उदरगतीची मोख दवरून करतले काम सांगतात पंच. आनी शिवोलेच्या क्षेत्रपाल वाठारांतल्या देवळान पुजिल्लो विठ्ठल. शेकड्यांनी भाविकांनी घेतले दर्शन. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. लोकांक आपूण कितें ती खबर आसाच आनी हाकाच लागून आपल्याक बिनविरोध सरपंच पदा खातीर वेंचून काडल्या अशें कुट्टाळेची सरपंच सोनिया पेरेरा हांणी सांगलें. तरणाट्यांनी घरांत बसून रावपा परस गांवच्या उदरगती खातीर राजकारणांत देंवचें अशें आवाहन कुट्टाळेची उपसरपंच दिव्या रायकर हांणी केलें. First of all, I would like to thank all the panchayats for having confidence in me and on the post Alpa Kamka. Secondly, see, there are many things which have been pending from my last tenure. So I'm assuring that my full support will be there. And I'm Saukle Panch is acting around together. We are going to work for the betterment of our village. I give all credit to my voters because my voters know what I am. That's the reason I've been re-elected again. And I'm really thankful to each and every one who have supported me in all the different ways. First of all, I'll thank all my panchayats, the sarpanch, the opportunity maka diwpak for having that faith in me ki I will do the best. And thanks to all my voters, they believe dawrpak maje ki I can bring some change to the Kortale. I see आज आमची youth जे आसा ते एक back step घेतात for the political and सगळ्यांक अशें दिसता की नाका. सो एक इनिशिएटीव हांवें घेतला की म्हज्या थ्रू जरी तर आनी 2-3 जाण यूथ हितून इंट्रस्ट घेता देन दे कॅनॉट बी अ विक्ट्री वीच इज रियली बेटर दॅन दॅट. So that promoted you, that motivated you to येस, join. कित्याक आमी हितून आतां घेवपाक जाय. वी सी ऑल आर सिनियर्स आर देर, सो तेंचे कडल्यान आमी मोटिवेशन घेवपाक जाय. ती काम करतात, वी शूड कॉन्ट्रिब्यूट समथींग टू द सोसायटी. बेश्टीच घरा बसून वी कॅनॉट ग्रंबल ओवर थिंग्स. इफ वी वॉन्ट अ चेंज वी शूड मेक शुअर दॅट वी आर कॉन्ट्रिब्युटिंग इन सम वे टू द चेंज. So I have just taken this small initiative and people have been there with me. All these panchayats have been there, the sarpanch has been there. And of course we have the MLA who assures us that he will be always there with us in whatever initiative we are taking. In आमी new process करपाक सोदता तो सदांच आसतलो. भायर उक्ताडार बसून नुस्त्याचो धंदो करता तांच्या खातीर नुस्त्याचें मार्केट बेगीनूच जातलें. चवथीच्या उपरांत म्हळ्यार 15 दिसां उपरांत मार्केटाचें आडकून उरिल्लें काम सुरू जातलें अशें उतर वास्कोचे आमदार कृष्ण साळकारान दिलें. भायर रस्त्याचेर बसून बेकायदेशीरपणान नुस्तें विकतात तांचेर तशेंच नुस्तेकारांचे प्रश्न जाणून घेवपा खातीर खासा बसका घेतले. उपरांत तो पत्रकारां कडेन उलयलो. ह्या वेळार तांचे वांगडा मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिग्स आनी मानेस्त हाजीर आशिल्ले. म्हणजे थोडे लोक रस्त्यार बसून विकतात ताचेर
थोडे होलसेलर थंय वचून ते दुकान चालू करता अशें एक एकदां वयल्यान ते झाड आसा थंय मार्केटान तेंच्या झाडा वयल्यान कपचे पडटा थोडे ब्रांचीस पडटा अशे थोडे इश्यूज आशिल्ले सो आमी एक तांकां सांगलें आमी रस्त्या वयले नुस्तें बंद करपाक आमी हें आसा पूण तुमी तांकां नुस्तें दिता म्हणून सांगलें सो तुमी तांकां सांगपा जाय की तुमी बसनाका म्हणून पळय रायट बिजनेस करपाचो रायट सगळ्यांक आसा पूण ताका एक पर्टिक्युलर वे आसा सो तीय एग्री जाली आनी ताणीय सांगलां की आमी तांकां रिक्वेस्ट करतली की तुमी रस्त्यार बिस्त्यार बसनाका म्हणून रिगार्डींग शेड घालपाची शेड आमी करपाची सांगल्यार आज खंय तरी बाकीच्योय गोश्टी ज्यो ज्यो तांकां आशिल्ल्यो जाय आशिल्ल्यो त्यो आमी सगळें सोल्युशन काडलां एक म्हणजे तांकां फ्रूटवाल्यांक दिसतालें की तांकां धंदो भितर जायना ताच्या खातीर हांव चेअरपर्सना कडेन उलोवन चेअरपर्सनानूय ताजेर एक सोल्युशन काडलां आनी खंय तरी थोड्यात 8 दिसां भितर ताजेरूय एक सोल्युशन जातलें सो आमकांय जाय की सगळ्यांक वेवस्थीत धंदो करून तांचें पोट भरपाक जाय आमकां अशें ना की थोड्यांकूच पोट भरपाक जाय सगळ्यांनी पोट भरचें पूण पोट भरता आसतना वेवस्था म्हणजे ट्राफीक ब्लॉक जावपाक ना रस्ते ब्लॉक जावपाक ना ती रस्त्यार बसपाक ना ही आमची गरज आसा हें आमी तांकां क्लियरली सांगलां आनी ती एग्री जाल्या सगळ्या सायडीन सो आमी नुस्तेकारांक सांगतात की कांयच भिवपाची गरज ना आज आमचो मुखेलमंत्री बरो काम करता आज आमचो TCP म्हणजे आमचो डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर विश्वजीत राणे सरान सांगलां फूल आमकां हें दिलां स्कोप दिला आनी सगळें तुजे बरोबर आसतना मार्केट हो बेगीन जातलो थोडे जे आमचे बरे मागपी आसा ते एक एकदां फार्म घालतात की मार्केट जायना थंय उदक आसा आमी पळयलो की पावस कितलो आशिल्लो तो आनी थंय सकयल अंडरग्रावंड पार्कींग आसा सो ते अंडरग्रावंड पार्किंगा खातीर खड्डो मारता आसतना उदकूच जातलें सो आमी राविल्ले ड्राय स्पेला खातीर सो आतां गणेश जातकूच तें काम वास्को शारान भटक्या गोरवांचो वावर वाडला या गोरवांक लागून अपघात वाडल्यात रातच्या वेळार जाल्यार रस्त्यार बसून रावपी ही गोरवां दिसनात ताका लागून कितलेशेच अपघात जाल्यात भटक्या गोरवांक लागून फकत अपघातूच न्हय जाल्यार येरादारेक लेगीत आडमेळी निर्माण जाता या भटक्या गोरवांची जाता तितले बेगीन वेवस्था करची अशी मागणी वास्कोकार करपाक लागल्यात बोट्टेच्यान गोठेश्वर वचपी रस्तो चवथ काळांत तात्पुरतो येरादारेक उक्तो जावपाची आस्त वाडल्या तशेंच संकेतय PWDचे मुख्य इंजिनियर आत्माराम गावडे हांणी दिल्यात मंगळारा तांणी नगराध्यक्ष आनी नगरसेवकां सयत ह्या कामाची पळोवणी केली राष्ट्रीय महामार्गा खाला दिवचलच्यान वचपी बायपास महामार्गाचेर बोड्ड्या वाठारांत ओव्हर ब्रिजाचें काम चलता ताका लागून बोड्डे गोठणेश्वर रस्तो फाटल्या 8 म्हयन्याच्यान बंद आसा या रस्त्या वयल्यान दिवचल पालिकेंतल्यान 8 वॉर्डांतले गणपती विसर्जनाक व्हरतात या रस्त्या वयल्यान 2000 परस चड गणपती विसर्जनाक व्हरतात तांकां गणपती पावोवच्या पुरती हो ब्रिज ओपन करचो ते आमी तांचे जे डिमांड आहा ते एक्सेप्ट करता आनी फक्त गणपती व्हरच्या दिसा 1.5 दीस 5 दीस 7 दीस आनी 9 ते 11 दीस पर्यंत लोकांक गणपती व्हरपाक हांव ब्रिज ओपन करता आनी ट्राफिकाक हो आमचे सगळे ताचे नेसेसरी टेस्ट केल्या नंतर आमी ओपन करता पेडण्या तालुक्यांतल्यान पुराय 17 ग्रामपंचायतीचेर वेचून आयिल्ल्या 187 पंचांक पेडणेच्या गट विकास अधिकाऱ्यान मंगळारा सोपूत दिलो कायद्यान स्थापीत जाल्ल्या भारतीय संविधाना बद्दल निश्ठा आनी निर्भयतेन न्याय आनी अधिकार वापरपाचो सोपूत पंचांनी घेतलो सगळ्या पंचायत वांगड्यांनी फुडल्या 5 वर्सांच्या कार्यकाळांत उदरगतीची मोख दवरल्या ओशेल शिवोली क्षेत्रपालाच्या देवळान 3 दीस खातीर विठोबा पुजलेलो या 3 दिसांक 24 वरां दीस आनी रात दादले तशेंच बायलां हांचो वाड्या वाड्या वयल्या लोकांचो गावपाचो पार आसता देवाचें दर्शन घेवपाक लोक 3 दीस आयिल्ले मंगळारा देवाचें दर्शन घेवपाचो निमणो दीस आशिल्लो
वीज खात्या अंतर्गत 150 कोटी रुपयांची वेगवेगळ्या कामांक मंजुरी दिल्ल्याचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगले. वीज खात्यान अभियंत्यांचो साप उणाव आसा, देखून बेगीनूच अभियंत्यांची नेमणूक करतले अशें सुदीनाचें म्हणणें. पयल्याच पावड्यार पोरणे ट्रान्सफॉर्मर बदलतले त्या उपरांत आनीक 150 कोटी रुपयांच्या कामांक मंजुरी दितले. हो निधी आयल्या उपरांत उरिल्ली कामां पुराय करतले अशें ताचें म्हणणें. जी वर्क ऑर्डरी आम्ही दिल्या जवळजवळ 150 कोटीच्यो वर्क ऑर्डरी ऑलरेडी आम्ही दिल्या. बाकीच्यो वर्क ऑर्डरी आमकां दिवपाक जाय. सादारण आनी 150 कोटीच्यो वर्क ऑर्डरी दिवपाच्यो आसा. त्यो फायनान्शियल एप्रुवल मेळ्ळ्या नंतर आमी दितले. म्हाजे म्हायती प्रमाणे आमचे कडेन जाय तितलो स्टाफ आसा. जो स्टाफ आमकां कमी पडटा तसले गोश्टी जाय तितल्योच आमी पयलीं प्रोक्यूर केल्ल्या आनी हो प्रोक्युरमेंट बेगीन केल्ल्या कारणान ताजो फायदो आज डिपार्टमेंटाक जाता. नवे ट्रान्सफॉर्मर मोठे इन्स्टॉल करपाक 20 kVA मोठे ट्रान्सफॉर्मर इन्स्टॉल करपाक टेंडर काडले. त्यानंतर आमी जे फिक्चर्स जाता जी 20 कोटीचे पार्ट्स आनी नवी फिक्चर्स ताजे टेंडर काडला. सेंटाच्या आसपास आमी 25 तारीख पर्यंत पावतले. जे 30% 25% उरता ते सादारण आनी 2-3 दीस जाय. आल्तिनोचे कंप्लीट केले, तिने केले. आतां आमी सकयल जे पाट्यार आसा ते कंप्लीट करता आनी कळंगुटेचे जे आसा ते ओवरऑल कंप्लीट जाल्ले आसा. त्या 5 तारखे नंतर आमी ते केन्नाय ओपनिंग करतले. हार्ड वर्क फोर्स जो आसा तो आमी घेतिल्लो आसा. आतां इंजिनियरींग स्टाफ आसा तो आमचे कडेन कमी आसा आनी तो घेवपाचो आमचो प्रयत्न. म्हज्या म्हायती प्रमाणे थंय मेजर हाय टेंशन लायन जे आसा ती आमी अंडरग्रावंड करता आनी ते जाल्या नंतर सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा म्हणजे फ्लक्च्युएशन ऑफ पावर, देन ट्रिपींग ऑफ हे तुमचे ट्रान्सफॉर्मर, हे सगळ्यो गोश्टी सारक्यो जातल्यो. सेव्ह सॉयल मोहिमेचे प्रणेते तसेच भारताचे योग गुरू आणि माध्यमिक फुडारी हांचे सेव्ह सॉयल ह्या मोहिमे खातीर तांचे मंगळारा सकाळी गोंयांत आगमन जालें. वास्कोचे आमदार कृष्ण साळकारान तांकां दाबोळी विमानतळार येवकार दिल्लो. सांजेर तांचे बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सद्गुरू गोंय सरकारा वांगडा माती वाटाया समाजिकाय कबलात जालें. तूर दाळ कुसोवपाच्या प्रकरणात विरोधकांनी आपणाचेर केल्लो आरोप फटिचो आसा. विरोधकांनी म्हजेर केल्लो आरोप पुराव्यां सयत मांडचो आनी उपरांत तोच म्हजेर आरोप करचो अशें आवाहन मंत्री गोविंद गावडे हांणी केलां. तूर दाळ कुसोवन उडोवपाचें प्रकरण विरोधकांनी सध्या लावन धरलां. मंत्री गावडे हांणी पद त्याग करचो अशी मागणी विरोधकांनी ह्यान पयलीं केल्ली. प्रत्येक जे राजकारणी व्यक्ती जे असता आणि जो पक्ष जो असता तांकां खंय तरी सरकाराच्या विरोधात आवाज उठोवपाची एक संवय आसता आनी हे सिस्टम आसा. पूण हांव एकूच जे कोणी प्रेस घेवन म्हज्या विरोधात जे उलयलेले आसात तेंच्यांनी RTIच्या माध्यमांतल्यान पेपर्स घेवचे आनी पयलीं स्टडी करची केस समजून घेवचे आनी नंतर काही गोष्टी डिमांड करचे. हांवें ऑलरेडी विविध पत्रकारेच्या माध्यमांतल्यान आनी फुडाराच्या हेडांतल्यान हे सगळे काही गोष्टी क्लियर केल्ले आसा की हांव खंयच्याय चवकशीक तयारी आसा. आणि बरेचशो काही गोष्टी जे हांवें आज सिव्हिल सप्लाय जेन्ना हँडल करता आसतना वारंवार आमी काही गोष्टी सरकारान डायरेक्शन्स दिल्ली आशिल्ली. कॅबिनेटाच्या पयलू कितें जाल्लें आसा आनी नंतर कितें जाल्लें आसा हेवूय त्या मागणी करणाऱ्यांनी पळोवचें आनी नंतर परत पत्रकार परिशद घेवन तेंच्यांनी जें कितें तांकां आसा तें तेंच्यांनी मांडचें. इतलेंच ह्या वेळाचेर हांव तांकां सांगपाक सोदतां. चवथीची परब आतां 7 दिसां रायल्या. त्या खातीर गोंयांत चवथीची तयारी नेटान सुरू आसा. गणपतीच्या शालांनी गणपतीच्यो मुर्त्यो रंगकाम आतां निमण्या पावड्याचेर पावला. वाळपयन आशिल्ली फामाद आनी पोर्तुगीज काळां सावन सुरू आशिल्लो वेलिंगकर हांणी गणपती मुर्तीचे चित्रशाळा फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन सुरू आसा. बापान सुरू केल्ली ही चित्रशाळा आतां ताचो पूत तितक्याच उमेदीन चलयता.
सध्या या चित्रशाळेत 650 परस चड मूर्ती घडटात। गणपती करपाच्या या कामाक वेलिंगकार हांकां ताची धूव आनी पूत तितक्याच उमेदीन मजत करता। नव्या पिळगेन ही कला फुडें व्हरपाक जाय अशें मुर्तीकार वेलिंगकाराचें म्हणणें आसा। स्वातंत्र्य जावच्या पयलीं पासून म्हणजे पयलीं बापूय चुलते दोग जाण चुलते ते हांगासर गणपती करताले, थोड्या प्रमाणान करताले। म्हणजे इल्ले 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 वाडत ते म्हणजे बापाच्या टायमार म्हाज्या लास्ट म्हणजे हांव करच्या पयलीं 50 गणपती आसले। मागीर ते पोर्तुगीज टायमाचेर तो सोडून गेलो हांगा शाळा हेज्या हेका लागून आनी तो महाराष्ट्रान आपले मावाडे वचून रावलो। जाल्यार गणपती मागीर ते खाडीलकर अनंत खाडीलकर तेणें ते गणपती हांगा येवन केले त्या टायमार। आनी तेज्या उपरांत मागीर आमचे सुरू जाले। म्हाजो भाव करलो व्हडलो, तेज्या उपरांत मागीर आतां म्हाजे कडेन येयली। हांव 50 वचून आतां सद्या 6-6.5 गणपती करता ही शाळेंत। मोठ्यान मोठो म्हाजे कडेन 5.5 फुटाचो आहा। सार्वजनीक गणपती ठाण्यांचो आहा, वाळपयचो सार्वजनीक आहा, वाळपय पुलीस स्टेशनाचो आहा, ठाणे सार्वजनीक आहा, एक काणकोण पुलीस स्टेशनाचो आहा, एक बेतोडाचो आहा, अशें 10-12 मोठे गणपती आहा 5 फुटाचे। 2 वर्साच्या कोविड काळा उपरांत मुंबय परत एकदा चवथीची तयारी नेटान सुरू जाल्या। शिंदे फडणवीस सरकारान सणावेल्यो बरेचशे नेम फाटी घेतिल्ल्यान मुंबयचे मुर्तीकारांनी आता पयलीं प्रमाण बाप्पाच्यो मोठ्यो मुर्त्यो घडोवपाक सुरवात केल्या। मुंबयच्या ह्या फामाद आशिल्ल्या गणपतीच्या चित्रशाळेत तयारी कशा पद्धतीन चल्ल्या ह्या विशीं आमचो खबराकार गौरीश परब आमोणकार हांचो हो खासा रिपोर्ट। सध्या हांव उबो आसा तो म्हणजे गणेश गल्ली, लालबाग गणेश गल्ली हांगासर आहा। तर हांगासर गणेश गल्लीचो हांवें सगळ्यांत पयलीं उल्लेख केल्लो 22 फुटाचो जो गणपती आसता त्या गणेश गल्लीच्या सेटाचो काम हांगासर चालू आहा। कशा तरेन हो सेटअप चालू आसा, हो देखावो त्या गणपती खातीर त्याच्या सभोवतालचो जो देखावो आसतलो तो तेजें काम जोरान नेटान चालू आसा। तर ह्या देखावान ह्या सेटान हो गणेश गल्लीचो गणपती बसतलो जो 22 फुटाचो म्हणजे सगळ्यात व्हडलो मानाचो गणपती आसा हांगा गणेश गल्ली। तर तेजें काम तुमी पळोवपाक शकता। थर्माकोलाचें त्याच बरोबर बाकीचे इतर POP काम म्हणा किंवा फायबराचें काम, कळस तेंच्यांनी व्हडलो उबारलेलो आसा, सायडीक एक देवूळ कशें केल्लेलें आसा। तर हे जे कलाकार आसा ते खूब सद्या फाल्यां परवा रोखडीच आतां चवथ तेंकतली आनी तेज्या खातीर हें काम जें आसा तें नेटान चालू आसा, तेंचो उत्साह एक तरेचो दिसून येता। आनी पळया कशा नेटान हेंचें काम हें चालू आसा। स्प्रे पेंटींग सद्या हे आर्टिस्ट तयार करतात। अशे 2 कळस केल्लेले आसा, त्याच बरोबर हो सेटअप मंदिराचो कसो तेंच्यांनी केल्लेलो आसा। आनी हांगाच जो आसा तो गणेश गल्लीचो जो राजा आसा 22 फुटाचो तो ह्या भव्य दिव्य जे सेट उबारता तितून हो बसतलो आनी एक आकर्शक असो गणपती तो जेन्ना तयार जातलो तेन्ना दिसतलो। तुमकां सांगता रेशमाताई हे विजय खातू जे मुंबयचे सगळ्यात ज्येष्ठ मूर्तीकार आनी फामाद मूर्तीकार, जे मुंबयन तेज्या सारको आनी मूर्तीकार नासलो, आतां ते सद्या ना। त्याच्या नंतर जो कारभार हो गणपतीच्या कार्यशाळेचो सांबाळटा ते म्हणजे त्यांची चली, त्यांची धूव रेशमा खातू। गौरीशला मी खूप आधीपासून बघितलेलं आहे कारखान्यामध्ये। माझ्या वडिलांसोबत म्हणजे विजय खातूंसोबत त्याने कारखान्यामध्ये काम केले। चिंतामणीची विणासुद्धा त्यांनी बनवलेली आहे आणि बऱ्याच प्रकारचे म्हणजे आर्टिस्टिक वर्क त्याने केलेलं आहे। आता सध्या एकंदरीत तुमच्याकडे मोठमोठे मानाचे गणपती आले, चंदनवाडीचा गणपती म्हणा, खेतवाडीचा आणि सगळ्यात मोठा नावाजलेला आणि जो गाजणारा मुंबईचा जो गणपती आहे तो म्हणजे चिंचपोकीचा चिंतामणी। तुमकां खबर आसचेना गोंयकारांनो, चिंचपोकीचो चिंतामणी हो सगळ्यात बॉम्बेचो गाजपीक जो गणपती आहा ते रेशमा खातू करता। तर विचारूया त्याचा एक्सपिरियन्स कितें आहा तो। आता 2 वर्षानंतर आपल्याला पुन्हा एकदा उत्सव साजरा करायला मिळतोय। तर आमची प्रचंड धावपळ होते आहे। टाईम लिमिट भरपूर कमी आहे। चंदनवाडी, चिंतामणी, कुलाब्याचा लाडका आहे, ग्रँड रोडचा महागणपती आहे,
खेतवाडीचा विघ्नहर्ता, धारावीचा गजवक्र, तसेच लोअर परेलचा लाडका, कोलबाटलेन, तर हे काही वसईचा महाराजा वगैरे हे काही ठराविक मूर्त्या आहेत ज्या माझ्या वडिलांच्या खूप जवळ होत्या. ही मंडळं खूप माझ्या वडिलांच्या जवळ होती. तर अशा मंडळांच्या मूर्त्या ज्या आहेत त्या मी स्वीकारलेल्या आहेत. आणि वेळ हातामध्ये आमच्या खूप कमी आहे. यंदा कारागीर पण खूप इंडस्ट्रीजमध्ये गेलेले आहेत, पण त्यातूनसुद्धा आम्हाला हा उत्सव उत्साहाने करायचा आहे 2 वर्षानंतर. तर इश्टानो एक गजाल सांगपाची उरली ती म्हणजे 2015 साली 5 वर्सां पयलीं जेन्ना बॉम्बे आसलो तेन्ना ते जो मानाचो गणपती आसा चिंचपोकीचो चिंतामणी त्याच्या हातांतली विणा हांवें केल्ली. रेश्मा ताईक हांसूंक येता कित्याक हांव कोंकणी उलयतां म्हणून, कित्याक भाशा खूब वेगळी दिसता. पूण चिंचपोकीचो चिंतामणी ह्या गणपती गोंयांत चडशा लोकांक खबर आसना, पूण हो लोकमान्य टिळकान स्थापन केल्लो 1920 वर्सा स्थापन केल्लो, जेका आतां 100 वर्सां पुराय जाल्ली आसा. त्याच गणपती कडेन नवस करून मागीर लालबागचो राजा स्थापन केलो. काही ट्रेंड जे आहेत बऱ्याच वर्षापासून चालू आहेत ते आपण चिंतामणीपासून नव्याने सुरू करत आहे. तर त्या संकल्पनेप्रमाणे एक नवीन ट्रेंड आपण 2022 पासून चिंतामणीपासून सुरुवात केलेला आहे, त्या म्हणजे बिना प्रभावळ गणपती. नक्कीच, म्हणजे दरवर्षी चिंतामणीसाठी काहीतरी वेगळेपणा केला जात असतो आणि यावर्षी विदाऊट प्रभावळ चिंतामणी. आणि मला वाटतं चिंतामणी प्रभावळमुळेच त्या वर्षी फेमस झाला होता. ती उंदराची ही होती प्रभावळ. त्यानंतर दुसऱ्या वर्षी तो विण्याच्या वरती झाला. प्रभावळ हा फक्त एक विषय असू शकतो, एक जोड असू शकते गणपती उठावदार दिसण्यासाठी. सोमारा धुलेर म्हापसा पुलिशेन आयोजीत केल्ल्या 18व्या फुटबॉल कपाचे उक्तावण खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी जालें. सुमार 1968 वर्सां आदीं सुरू केल्ल्या ह्या सर्तीच्या आयोजकांची परंपरा आयजूय जिवंत आसा. त्या वेळार एका वेगळ्या हेतान चालू केल्ली ही सर्त आयजूय तितल्याच स्फूर्तीन खेळटात तें पळोवपाक बरें दिसता अशें गोविंद गावडेन सांगलें. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या खेलो इंडिया ह्या उपक्रमा अंतर्गत गोंयांतूय विविध खेळांक प्राधान्य दिवपाचें चालू आसा. देखून सगळ्यांनी हाचो पुरेपूर फायदो घेवचो अशी विनवणी गोविंद गावडेन ह्या वेळार केली. आज खूप आनंद जाता की जवळ 1968 पैलू ह्या वर्सा पुलीस फुटबॉल कपाची सुरवात जाल्ली आशिल्ली. जरी हे 18th एडिशन जर आसलें जाल्यार तातूंत फाटल्यान एक कॉन्सेप्ट आशिल्लो, तातूंत फाटल्यान एक फोकस आशिल्लो. बरेचशे आमी पळयतले इन द इयर 1968 बरेचशे गोंयकार म्हणू नाकात की पुलीस भरतीक जावपाक खुबशे फाटी वडटाले आनी खास करून तेंची घरची जी आशिल्ली ती थोडीशी मातशी फाटी काडटाले. आनी म्हणूच भुरग्यां भितर एक एन्थुजिझम हाडपा खातीर, तांकां एक चार्ज करपा खातीर हे पुलीस फुटबॉल कपाचे कॉन्सेप्ट त्या वेळारले बरेचशे बुजुर्ग आमचे पुलीस ऑफिशियल्स जे आसले, खास करून कोट करीनशे दिसता आमचे आदले पुलीस ऑफिशियल प्रभाकर सिनारी. आनी म्हणूनच आज ती परंपरा चालू दवरलेली आसात करून दवरचो, कारण ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमान नरेंद्रजी मोदी हॅज गिवन द मच मोर इम्पॉर्टन्स टू द स्पोर्ट्स. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंय सुद्दां स्पोर्ट्स मळाचेर डेवलप जाता. विविध स्पोर्ट्स, वेगळे टुर्नामेंट्स, नॅशनल लेवलाचेर टुर्नामेंट, आज रँकींग टुर्नामेंट्स आज गोंयांत कितलेच फावटी घडत येतात. खेलो इंडिया सारकेले सेंटर आज आमी ऑलरेडी ओपन केल्ले आसात. आनी म्हणूनच जेका स्पोर्ट्स आणि नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आसा तातूंत भितर स्पोर्ट्स आणि कल्चर ह्या दोनांयकू आज चड इम्पॉर्टन्स दिल्ले आसात. आय अपील टू द युथ्स ऑफ गोवा की ह्या खेळा भितर तुमी येवचे आणि तुमचे करियर घडोवचे आणि आजचो हो 18th एडिशन फुटबॉल गोवा फुटबॉल पुलीस फुटबॉल कप जो आसा ताजो तुमी आस्वाद घेवचो आणि त्या खेळगड्यांक पळोवन नवे खेळगडे तयार जावपाक जाय हो हावेस बाळगून आज पुलीस ऑफिशियलांनी हे टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्ले बद्दल एंटायर पुलीस डिपार्टमेंटाचें हांव अभिनंदन करतां आनी तांकां सगळे खेळगडे जे आसात तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. जुवारी पुलाच्या केबलिंगाच्या निमण्या 2 सेगमेंटाचे काम ह्या म्हयन्यात जातले. पयलो सेगमेंट 25 ऑगस्टाक जाल्यार दुसरो सेगमेंट 30 ऑगस्टाक घालतले. ह्या पुलाचो काम जरी
दिलीप बिल्डकॉइन कडे असले तरी लेगीत केबलाचे पूल बांधपी जगातल्या 5 नामवंत कंपनीपैकी एक म्हणल्यारूच चीनाची लियुझू OVM मशिनरी या कंपनीच्या मजतीन हे काम सुरू आसा. पुलाचे केबल चीनाची ही कंपनी तयार करता. सेगमेंट घालपाचे काम पुराय जाल्या उपरांत पुलाच्या क्षमतायेची चाचणी जातली. या केबल स्टँड पुलाचेर 224 केबल असतले जाल्यार ह्या बांदकामाक 120 वर्सांची गॅरंटी दिलीप बिल्डकॉइन कंपनीन दिल्या. पुलाचेर येरादारी केन्ना सुरू करपाचे ते अजून थरूंक ना जाल्यार पूल कार्यरत जाल्या उपरांत पयलीं 8 वर्सां दिलीप बिल्डकॉइन जुवारी पुलाची देखभाल करतले. त्या उपरांत गोंय सरकाराचे भौशीक बांदकाम खाते पुलाची देखभाल करतले. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवे तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TV हो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच Facebook पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV.